तुम्ही आणि हांव एका सोराक बसता. कळ्ळें सोर कोण म्हणून? एकल्यान ल्हान घर बांदलें, आमकां पळोवंक जायना. एकल्यान बायसिकल काण गेलें, आमकां पळोवंक जायना. एकल्यान कार काण गेलें, आमकां पळोवंक जायना. एकल्यान बरें घर बांदलें, आमकां पळोवंक जायना. देखून जेजूकू खुद्द पळोवंक तो आशेतलो. पळोवचें वा सोदचें, सोदनेर आसचें. कित्याक पासून आमी पळोवंक आशेता? कित्याक आमी सोदता वा सोदनेंत आसा? ही सवालां आतांची न्हय. सुरवील मनशांत हांव न्हू आज मुसेरी हे सवाल आमचे थंय गुंतत आसा. अशें आसता. दुसरे सवाली आमचे थंय आसा. आमी एका सोराक पोसता. हर एकली आमी बरें आनी वायट. बरें जाय आमकां सांगाताच, वायटाकी आमी पोसून येता. एका सोराक आमी पोसता. तुमी आनी हांव एका सोराक पोसता. कळ्ळें सोर कोण म्हणून? कळ्ळें? मागीर पळया. सो लो 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 एक स्टेप पळया मुखार या जाल्यार कळटा तो सोर कोण म्हणून. हांवें सांगलें आमी पळोवंक आशेता, सोदूंक आशेता. तुमी इल्लें फाटीं गेल्यार एन्शियंट फिलॉसॉफी म्हणटा आमी. एन्शियंट फिलॉसॉफींत तत्वशास्त्रांत थंय फामाद मस्त आसात. तांत फामाद प्लेटो आनी अरिस्टोटल. हे कितें सोदतेले? हे दे वर सर्चींग फॉर ट्रूथ. कितें सोदताले ते? सता पासून सत खंय आसा म्हणून ते सोदतेले. प्लेटो, अरिस्टोटल तें पयलें. ताचे उपरांत आमी आतां पोरण्या टेस्टामेंटाक आयल्यार आमच्या बायबलांत थंय देवाच्या सोदनेर आसले. अब्राम, इसाक, जेकोब, मोइजे आनी एलिया प्रवादी तशें साबार जण देवाच्या सोदनेर आसले. मोइजे खंय गेल्लो देवाक पळोवंक? उडास आसाय? खंय गेल्लो? खंय गेल्लो? थंय गेल्लो. तें मागीर पळया आसतलें बायबलांत. तें घरा वचून पळया. हांव सांगूंक वचना आतां. आनी तो पळयलो. तशेंच नव्या टेस्टामेंटांत जेजूक पळोवंक मस्त जाणांनी आशा आसली तांकां. पयल्यान आपोस्तलांनी जेजूक पळयलें. दुसऱ्यान मस्त जाणात जाकेव, तो पब्लिकान, मातेव, ती सामर्याची स्त्री, अशें मस्त दृश्टांत आमकां नवे टेस्टामेंटांत पळोवंक मेळटा. आनी आज मुसेरी आमी तें पळोवंक आनी सोदूंक प्रयत्न करतेत आसा. आमी पाडी सोदता, ताचे मोदें बरेंय सोदता. ताका सांग म्हणलें आमी एका सोराक पोसता म्हणून. ताच्या फाटल्यान मस्तपटी आमी येता. आतां आयचें वांजेल हें ल्हानशें इंट्रोडक्शन. आयचें वांजेल आमकां कितें म्हणटा? देखून जेजूक खुद्द पळोवंक तो आशेलो. आतां संदर्भ कितें तो? हाचे फाटल्यान कितें आसा? आतां हेरोद राय जेजूक खुद्द पळोवंक वा जेजूच्या सोदनेर आसलो. कित्याक? कित्याक पळया. हाचें पयलें जेजूच्या जल्मा
त्या टायमार त्या वेळार ताचो बापूय अग्रिप्पा तो राय जावन आसलो. ताणें कालें केलें जेजूच्या जल्माच्या वेळार आसल्या हर एका चेड्या भुरग्यांक ताणें कालें केलें, जिवीशी मारलो. कित्याक जिवीशी मारलो? आतां ताचो पूत वो हेरोद राय ताणें कितें केलें? असं न्ही, त्या दिसांनी जुवांक जिवंत उठयला म्हणटाले तें पुरा आयकलां, तें पुरा तांकां आयकत येता पुरा. ताणें कालें केलें, जुवांक कालें केलें, ताणें मर्डर केलें. कोणें? रायान ताच्या कामाच्या लोकां लागीं सांगून ताका मर्डर केलें. तो मर्डर केल्ल्या उपरांत हो हेरोद राय हर एक दीस त्या चिंतनार पडलो, हर एक दीस. आनी ताणें बापायन केल्लें हें गोत्ता ताका. बापायन सगळ्या भुरग्यांक, चरक्या भुरग्यांक जिवीश मारलें हें गोत्ता ताका कळीत आसा. आतां ताणें जुवांचे तकली खटक्क केलें, ताणें खातरलें. पळय, आतां तो आयकता एकलो फामाद, एकलो बलिश्ट, बलवंत मनीस ताचे मगदार म्हणल्यार ताचें मोदें आसा म्हणून. आनी तो पळोवन आयकता. हें बरें संदेश तो आयकता. आतां ताका भेन, त्या भियान तो आतां हांगासर तो जेजूक पळोवंक आशेता. थोडे म्हणाले ते जुवा म्हणाले, थोडे एलिया म्हणाले, थोडे प्रावादी मदलो एकलो म्हणालो. पूण तो ताका आणकी डावट आसा, जुवांत वयगी न्हयगी म्हणून. आतां हें जालें म्हूण आमी सांगयत. हाच्या उपरांत कितें जालें आतां? कित्याक तो अशें पुरा भियान चिंतूंक पडलो? पयलें आमच्या जिवितांत भें म्हणलें आसा. आमी पळयता हेरोदाच्या जिवितांत भें आसलें, भें आसा. दुसरो सोर कोण तो? हांवें सांगलें कोणाक म्हणून उडासाय, हांवें सांगूं ना तुमकां, कोणाक म्हणून कळ्ळें तो सोर कोण म्हणून. दुसरो सोर, एक भें आनी एक मारेकार, तो मोसोर. आतां हेरोद रायाक मोसोर जात येता. जुवांव नीत मनीस, सत मनीस, ताणें सत सांगिल्ल्याक ताणें कालें केलें, लगड काडलें. आतां एक भें, दुसरें मोसोर. हो कोण? हाका आमी मारून घालची, हाका आमी जिवीशी मारची. मोगाच्यानो हांव हरियेकली आमी हांगा, हरियेकली आमी ह्या दोगां मनशांक आमी पोसता. हर एक दीस सकाळीं जावन सांज मुसेर एक भें आनी एक मोसोर. हे मोसोरान भिरांकूळ मोसोर जावं दी, भें जावं दी, बरें भें जायचें, पूण पाड भें. आनी हो मोसोर आमकां सत्यानाश करून सोडटा, आमकां फिनीश करता. एक मनीस बरो जालो आमकां पळोवंक जायना, एकल्यान ल्हान घर बांदलें आमकां पळोवंक जायना, एकल्यान बायसिकल काण गेलें आमकां पळोवंक जायना, एकल्यान कार काण गेलें आमकां पळोवंक जायना, एकल्यान बरें घर बांदलें आमकां पळोवंक जायना, एकल्यान बरें जावचें आमकां
बरें दिसना. हरयेकले आमी आनी आमी कितेंय करूंक तयार आसा, कितेंय करता आमी. आनी आमच्या कुटुंबांत पळय आज बापायन केल्ले जागो, बापायन दवरले पयशे आमी कालें करता. कोयत्यान ते कातरले बरी कट्ट 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 करून कातरता, मिशिनांत घालून या. थोडे फावटी आमी हे हेरोदाच्या भरशेन आमी जाता. बरी मनशां जाल्यार आमी ह्या मोसराक आमी पोसता. त्या देखून आयचे मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक जाण मागूंक जाय, आमी बरें पण आशा आमकां आसा जे, आनी दुसऱ्यांचें बरेंपण आमी पळोवन संतोश पावपाचें. हें जावन अशें गरजेचें आमच्या जिवितांत. देव आमकां साण घालिना, देव आमकां पेज नीस नातल्यार लोणचें दिवन आमकां पोसता. त्या देखून कोणी आमचे मदें कोणी एक मनीस कोणी एकलो बरें करतना ताका आमी कालें करीचें, फाटींब करचें, शाबासकी आमी ताका पाटयची, बरें ताका मागाचें, आणकी बरें जावं दी म्हणून आमी तांकां मागचें आनी आमी बरें जावचें.